आमी आमचे डेलिगेशन घेवन कोर कमिटीचे डेलिगेशन घेवन सीएमाक मेळोंक गेल्ले आमी आनी सीएमाक आमी एक्सप्लेन केला की हे एक्सायज पॉलिसी तुमी काडला ते आमकां ते मानना ते सो सीएमान सांगलें तुमची डिफिकल्टी कितें आमी ताका एक्सप्लेन केला की एज पर सायज केला ते उपकारचे ना कित्याक आमचे रेस्टोरंटां पयलींचे आहात आनी आमी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन बांदलेले आहात एज पर सायज बिजनस जायना तो तेणें चिंतला पळय तें सो तुका करूंक जाय तर तूं दुसरे भाशेन एक्सायज आमचे फीज वाडय तूं बट नॉट एज पर सायज सो तें सांगलें आपूण ते कन्सिडर करतलो म्हूण सांगलां आमकां तेणें तें लॉट ऑफ पिल्फरेज इन एक्सायज डिपार्टमेंट आनी कशें पिल्फरेज जाता ताका हांवें सीएमा कडेन नोटिसान काडलां आनी सीएमान म्हाका विदीन 2 days म्हाका अपॉयंटमेंट दित म्हूण सांगलां ताका सांगलां पिल्फरेज कशें जाता तें हांव तुका मनीस येवन दाखयत म्हूण म्हणजे आमचें लायसन्स वाडोवन कांय ना बट पिल्फरेज इज इन क्रोज ऑफ रुपीज. द इन्क्रीज इन तारीफ जे आमचे बार द एंड म्हणजे रेस्टॉरंट एंड बार दॅट इज द एंड इट्स नॉट द होलसेल पॉयंट तेजी एरिया वायज इन्क्रीज करपाक आमी सांगलां ताका एरिया वायज तूं इन्क्रीज करिनाका म्हणून इट वील सेंड अ रॉंग सिग्नल. लॉट ऑफ रेस्टॉरंट्स आर देर पीपल कम टू ईट फूड तांकां अननेसेसरी एवरी इयर सुबेज फारीक करचे पडटले कोणाक 500 मिटर रेस्टॉरंट आहा कोणाक 600 आहा कोणाचे 300 आहा कोणाचे 200 आहा शेक टायप रेस्टॉरंट आसता सो इफ यू कॅल्क्युलेट एरिया वायज द लायसन्स फीज गोज व्हेरी हाय. लास्ट 2 years 3 years we have seen there is a decline in foreign tourists. Indian tourists who are coming they are buying from wholesale. होलसेलाक व्हडलो तेंचे फ्रिजांतले बियरी घेता तेंच्यो विस्की घेता ग्लास घेता सगळे आहा थिंगा ओपनर आहा सगळे आहा आनी हेजे बिचार बसता सायडीक फुटपाथीचेर बसता हें सगळें बंद जातलें जाल्यार थिंगा स्ट्रिक्टनस येवपाक जाय. सो डोंट पेनलायज अस दॅट इज द रेस्टॉरंट ओनर्स. सो ही हॅज अंडरस्टूड आनी तेणें सांगलां आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट वॉट एवर नीड्स टू बी डन ही वील डू. So according to me the amount which is proposed to increase will not increase. सकाळी बार रेस्टॉरंटवाले एक्सायज कमिशनराकूय मेळ्ळे. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.